माथेवा प्रमाणे सुवार्थ अध्याय 16. फारिसेव खुना मागतात. तशें आसता थोडे फारिसेव आनी सादुसेव जेजूसरशी आयले आनी ताका फारकून पळोवचे खातीर एक दैवीक खुना आपणाक दाखय जाय म्हूण मागोवंक लागले. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, सूर्य बुडोवंक जाताना तुमी म्हणटात, मळब तामशें आसा, बरो आसोर आसतलो. सूर्य उदेवन येताना तुमी म्हणटात, मळब तामशें जालां आनी मोडांनी धांपलां, आज जड पावस आसतलो. अशें मळबाचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात, पूण ह्या काळाचे गुर्त पारखूंक तुमकां कळना. खोटी आनी विश्वास बंगलेली संतत खुना मागता. पूण योना प्रवाद्याचे खुने शिवाय दुसरी खुना तिका मेळची ना. इतलें सांगून तांकां सोडून तो चलताच रावलो. फारिसेवांचे आनी सादुसेवांचे खमीर. शीस सरोवराचे पेले तडीक उतरताना उंडे हाडूंक विसरलेले. जेजून तांकां सांगलें, जागृत रावा, फारिसेवांच्या आनी सादुसेवांच्या खमीराची सत्राय घेया. हें आयकून आमी उंडे हाडूंक नात देखून तो अशें म्हणटा जायसय म्हूण आपणा इतल्याक ते म्हणूंक लागले. पूण जेजू हें जाणा सावन तांचे लागीं म्हणालो, उण्या भावार्थ्याच्यानो, उंडे नांत म्हणून तुमी तुमचे इतल्याक कित्याक हुस्केतात? आजुनी तुमकां समजना? 5 उंडे 5,000 वांटून दिल्ले आनी उपरांत कितलीं धालीं तुमी भर्ण काडलीं? हाची तुमकां विसर पडली वे? वा 7 उंडे 4,000 वांटून दिल्ले आनी उपरांत कितलीं धालीं तुमी भर्ण काडलीं? हाचोय तुमकां उगडास ना वे? तर हांव तुमचे लागीं उंड्या विशांत उलयलो न्हय म्हूण तुमकां समजना कित्याक? फारिसेवांच्या आनी सादुसेवांच्या खमीराची सत्राय घेया म्हूण हांवें म्हणलें. उंड्याक घालतात त्या खमीरा विशांत न्हय. बगार फारिसेवांचे आनी सादुसेवांचे शिकवणे विशांत ताणें सत्राय दिल्ली म्हूण थवळ शिसांक समजलें. जेजू विशांत पेद्रोची साक्ष. उपरांत सेसारेया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार सुवाव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात, आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. थवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. थवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागीतो सिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलों. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय ते सर्गीं आडवरलेलें जातलें,
आनी जे कितें संवसारीत सोडयतलोय ते सर्गी सोडयलेले जातले. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत उलयता. तवळ थावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगाड्या, शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवां पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोमिया तुका ते केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवून म्हणा लागलो, मुजे सरशिलो पयस सर सैताना, मुजे वाटेर अडखळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. जेजूचो पाटलाव करूंक शारता. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगलो संवसार जडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटी घेवंक मनशान दुसऱ्यांक कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतस हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळयसर मरोंक पावचे नात. आमेन.